सो हाच्या उपरांत एक आतां जशें तुमी सांगलें की भलायकी म्हणजे कितें तें सांगलें. तर नाव वॉट आर द प्रॉब्लेम्स, म्हणजे जशें म्हणजे हें खंय तरी गणीत हालता तेन्ना म्हणल्यार प्रॉब्लेम आसा. तर हालपाचे चान्सीस खंय आसता आनी खंय हालता, कितें जाता आनी हाव दे प्रेजेंट. ओके, सो आय टेक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, वीच इज कित्या खातीर जाता, भलायकी आमची कित्या खातीर हालता. खूब कारणां आसात आनीक ही कारणां एज, जेंडर, तूं खंय आसा हाजे प्रमाणे ती चेंज जावपाक शकतात. बरोबर. वन थिंग लेट्स क्विकली गेट आउट ऑफ द वे, बिकॉज खूब लोकांक हाजेर हें आसता की मानसीक दुयेंस हें जेनेटीक काय न्ही, आपल्याक आसा जाल्यार आपल्या भुरग्यांक जातलें काय न्ही, हो सगळ्यांचो प्रश्न आसता. सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट दीस आउट ऑफ द वे अँड देन स्पीक अबाउट द बिगर अँड मोर इम्पॉर्टंट इश्यूज. जेनेटीक कॉम्पोनंट जो आसा, मागीर फॅमिलीक जर आसा दुसऱ्या जावपाक शकता, हे रिस्क फॅक्टर आसा. जर म्हाका मानसीक दुयेंस आसा जाल्यार म्हगेल्या भुरग्याक जावपाचे चान्सीस चड असतात एज कम्पेर्ड टू लेट्स से तुमकां जर तुमची फॅमिली हिस्ट्री ना, जाल्यार तुमकां जातले हाचे परस रिस्क चड आसता. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की म्हजे फॅमिलीक कोण आसा म्हणून म्हाका जातलेंच. सो इट्स नॉट 100% गॅरंटी, रायट. सो लेट्स गेट दॅट आउट ऑफ द वे. आतां उरलें कितें, बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आमच्या लायफाक आमचे सरावंडींग ज्यो जातात अँड हाव दे आर रिस्क फॅक्टर्स. सो फॉर एग्जाम्पल यंग भुरगीं आसतात, रायट, चिल्ड्रन, एकेडमीक प्रेशर्स, तांकां स्कुलाक कितें जाता, करिक्युलम कंप्लीट करपाक जाय, फर्स्ट रँक येवपाक जाय, IITक वचपाक जाय. दीस इज अ ह्यूज स्ट्रेसर ऑन यंग पीपल एंड चिल्ड्रन, रायट. सो दॅट इज वन बीग चंक. मातशे हायर एज जर गेले, यूथ जे म्हणटात, अनएम्प्लॉयमेंट बीग इश्यू. जॉब्स तुमकां ना ताजो स्ट्रेस येता. फॅमिली रिलेशनशिप्स, तातूंत भितर जर प्रॉब्लेम जालो, दॅट इज अ बीग स्ट्रेस. यू मूव ऑन पॉवर्टी. जर तुमचे कडेन जॉब ना, पयशे नात, यू आर वरीड अबाउट की नेक्स्ट डे भुरग्यांक आपूण जेवण खंयच्यान हाडटलो, दॅट्स अ बीग स्ट्रेस. आनीक आतां मोर एंड मोर यू आर सीइंग इन द एल्डरली इज लोनलीनेस. खूब जाणटेले जे आसात आतां, बिकॉज देअर चिल्ड्रन आर गेटिंग एज्युकेटेड, मुवींग, गोंयचेच एक्झाम्पल जर घेतलें, मुवींग आउट ऑफ द स्टेट, देशा भायर वतात, जाणटेलीं एकटीच उरतात. यू विल सी इन मेनी पार्ट्स ऑफ गोवा फक्त आवय बापूय जाणटेलीं एकटीच रावतात. लोनलीनेस, तांचे सोशल सर्कल खूब लिमिटेड आसता. दॅट लोनलीनेस इज इन्क्रिजिंगली बिकमिंग अ व्हेरी बीग रिस्क फॅक्टर फॉर पीपल डेव्हलपिंग सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स. सो वेगळे वेगळे हे गोश्टी आसात आनी देन देर आर सम व्हेरी स्पेसिफीक वन्स. सो फॉर एग्जाम्पल, बायलांक डोमेस्टीक वायलन्स, जर डोमेस्टीक वायलन्स, अत्याचार जो घरांत जाता, घरचे भायर जेंडर बेस्ड वायलन्स जो म्हणटात, तो जर जाता, इट्स अ बीग रिस्क फॅक्टर फॉर सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स इन विमेन. अमॉंगस्ट मेन, ड्रिंकींग, अल्कोहॉल जे आसा, इफ यू आर ड्रिंकींग हेविली, दॅट कॅन बिकम अ ह्यूज रिस्क फॅक्टर की तुमकां सायकोलॉजिकल वेलबींग तुमचें हालपाक शकता, कारण तुमचो ड्रिंकींग इज हाय.